कुमटळ आणि कादेजाट सबंद आमचे विलेज जे आहा ते वेगळे दिसून येयल्ले आहा कित्याक ते आमची जी जागा थंय फॉरेस्टाचें कांयच ना. आमचे पयलींचे गांवचे पद्दतीन आमची ती सगळी गांवपणाच्या जागे प्रमाणे ती जागा वसयल्ली आहा आनी तो पट्टो आमचो खूब पयलीं जाणट्यांचो आसलो गावड्याचो पट्टो तो कांय वर्सां पयलीं फॉरेस्टान तेजे कब्जो केलो आनी तेंच्यांनी थंय काजी लायल्यो आनी त्यो काजी आतां आमी स्वताहून करता. हेंच्यांनी त्यो काजी फॉरेस्ट काजू स्किमीच्या गोरदांनी 2 दिसां पयलीं चोरून हाडल्यो आनी थंय आमचे 25-30 लोक काम करताले. तेंचे मोबायल काडून घेतले. हे तांकां कायद्यान बसोंक ना मोबायल काडून घेवपाक. ही आनेरी तेंची. दुसरें म्हणजे म्हाका चड सांगपाचें ना. ह्यो काजी आमचे तेंचे रिटर्न पावूंक जाय. हेज्या उपरांत तेंचे जर पांय दिलो जाल्यार आमी तांकां सैल सोडचें ना. आनी परत त्यांनी मोबायलार आमचे जे काजी घेणारो मालक जो आसलो ताका तेणी मोबायलार धमकी दिवंक लागलो, गाळी घालपाक लागलो. या संदर्भात तुम्ही आता पोलीस कंप्लेंट बी केली? समज जर ते पावय नाल्यार आमी पोलीस कंप्लेंट करतले आनी तेंच्यांनी काजी आमचे व्हरून पयलीं पावूंक जाय. हाडल्यो तश्यो पावयता म्हणून सांगलें तेंचे. तो बोर्ड आहा थंयसर आनी तेंच्यांनी ते दीस आमचे कामगार आसले कळ्ळें तांकां सांगच्यार तेंच्यांनी काजी हाडल्यो आनी मोबायल काडून घेतले तेंच्यांनी आनी तांकां धमकी दिली. आनी आमचो ओनर आसलो काजींचो ओनर आसलो त्या ओनराक तेंच्या रातचे टायट जाल्यार फोन केलो आनी ताका धमकीक लागलो. अशें ते उलयता. तांकां पयलींच सांगलेलें आहा की अशें तुमी करपाक जायना, आमी उबी रावचे ना, तुमकां ही एरिया ना, एंट्री भितर ना. आमचो बोर्ड पयलीं पासून मारलेलो आहा तांकां. तरी पण ते आयकना. ते आपूण खूब शाणेमाणे करतात. म्हणजे आतां पळोवया कितें करतात आमचो गांव फुडें. आणि आता जर तुमच्या काजी व्हरून पावयता म्हणून सांगले पावंक ना कितें करता? पावोंक ना जाल्यार परत तांकां हांगाच्यान कितें तरी आमी सोल्युशन करतले. तेंच्यांनी सांगलें आतां पावयता म्हणून आनी जर तेंच्यांनी पावोंक ना जाल्यार आमी तांकां सगळ्यांक भरून व्हरतले. गावातले हाडटाले कर्नाळचे भायले मनीस न्हू कशें सांगचे म्हाका रायल्यात पयलीं काजी चोरून हाडले तेंच्यांनी त्यो. कितल्या जाणांच्यो काजी हाडल्यो? ते गावाचे हाडले. कोणी हाडले चोरून? हे फॉरेस्टान हाडले चोरून. आनी कोणी हाडल्यो तांकां पैसे ना आले. पगार घेतात न्हू तो भायल्या भुरग्याक पोसतो. कित्याक हाडले तो भायल्या भायर हे करू रिजन दिवंक ना म्हणून सांग कित्याक हाडले ते चोरून कोणी म्हणजे आम्ही स्टॉप वायल्ड लायफान पडटा म्हणून ते स्टॉप झालं. कोणी ते शेट बट्टी घातली म्हणून आम्ही पळोवपाक गेले. पळय जाल्यार बट्टी घातलेली आसा ती बट्टी म्हणजे काजू वळ्यान दवरलेला. तांकां आफयल्लें म्हणजे कोणूय येवपाक 2 वरां रावलो. मागीर लास्ट बियो घाल म्हटलें. तरी हांवें तांकां शेप दवरलें रस बीन काय ओतोंक ना. बियो घेतला आनी येवनी म्हटलें तांकां घेतले आनी काय ना. बियो थंय घातल्या? बियो थंयच आसता सायटीर. कितलेशे पडले आहा? अरावंड तुका 2-3 सुमार आहा पयशे. 2-3 सुमार पिशव्यो आहा. वायल्ड लायफ म्हणून ऑप्शन जावंक ना जावंक नासलें. तेंच्यांनी सेट केली पाय विदाउट ऑप्शन जावंक नासलें. तेंचो डिमांड कितें आतां? आतां डिमांड म्हाका कांयच खबर ना. तेंच्यांनी इतलें आमी तुम्ही आता काजी तेंचे पायता दिता? आतां एसपती हेच्या प्रमाणे आमकां डीम सांगलें का ते दिवान व्हरून दवरतले आनी काय ऑफिसान ते जाग्यार तुमच्या ऑफिसान तेंची कागाळ ऑफिसरान कागाळ शिवीगाळ केली खरी गजाली? ना 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 कोणी तशें आमी सर्वीसमॅन आमी बेश्टे गाय घालपाचे मनीस न्ही. आमी मनीसूच. आनी हांवें तर केन्ना ह्यान 30 वर्सां सर्वीस हांवें केन्ना गाय कोणाक घालूंक ना. नाव कितें? हांव राजन फातर्कर. RFO कॅशू डिपार्टमेंट, काजू कॉर्पोरेशन. काजू कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन. थँक्यू.